सासवड म्हापशे महामार्गार वेगान येवपी ट्रकाची धडक रस्तो हुप्पी म्हशींक बशिल्ल्यान दुर्दैवान 4 म्हशींक आगताक मरण आयलें, जाल्यार 2 गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर बेगोबेग गोशाळेंत धाडून दिले। सच्चे वरवीं ह्यो म्हशी चरपाक गेल्ल्यो। रातच्या वेळार घरा परततना महामार्गाचेर भर वेगान ट्रक आयलो आनी म्हशींक धडक दिली। ह्या अपघाताची म्हायती मेळटाच म्हापशा पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणुकथळार पावले। अपघाताचो पंचनामा करून जखमी म्हशींक उपचारा खातीर गोशाळेंत धाडून दिले। मजगतीं ट्रक चालकाक चौकशे खातीर म्हापशे पुलिसांनी ताब्यात घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा। कोलवाळच्यान पास येतालो गाडी मारली बॅरिकेडाक क्रॉस केली गाडी मारली तो पळोवपाक लागलो तेन्ना ताका मातसो रावंड लागलो ताका फाटी गेलो तेन्ना तिणी फाटी घेतली गाडी तेन्ना तो देंवलो बी आनी अशें जालें आनी उदकी सारकी रावलो ओगी रावलो मारल्यान तो ओवर स्पीडेड आसलो हय फूल टायर्ड आसलो अल्कोहोलिक ड्रंक आशिल्लो हय ओके कितें गोंयचो ट्रक तो ना ट्रक गोंयचो पण ड्रायव्हर आसलो तो भायलो तो भायलो कितले कितले म्हशी आशिल्ल्यो हांगासर 6-7 आशिल्ल्यो 4-5 जाणां मेले 4-5 मेले आनी 2 इंजर्ड आसा 2 इंजर्ड कितें गोरवांचो कोण या कोण ओनर आसा येयला बी लेट येयलो म्हणजे काही लोकांचे अशें म्हणणें आसा की ती गोरवां हांगासर कितें बसलेली का क्रॉस जावन वयताली पास येयलो सगळ्यो गाड्यांसून कशी येताल्यो त्यो थंयसून ते हायवेक सरल्यो चडटे हायवेक सरल्या बरोबर ती ट्रक येयलो फास्ट तेका धपक्याक ते गावले चेवडो येयलो भिवन घरा इतलेंच जालें कितकी इंजर्ड चरोवपाक हय सदी टायमाक येतालो वयर दोगांनी आतां कितले म्हशी कितले आतां हें जाले म्हणजे आतां 5 जालो इंजर्ड कितके आतां म्हणजे आतां 3 गेले आमकां सवणाक कॉल येता की हायवेचेर एक्सिडंट जाला टिप्पर आनी म्हशी विकतात आमी हांगा येवन पळयले जाल्यार पळयतकच हांगा तो म्हशी आमकां 2-3 त्या सायडीन ह्या सायडीन 3 टिप्पर आपण 3 आसले त्याच्या उपरांत आमी ते टिप्पर आपण आसले ते आमी 3 म्हशी काडले आनी त्या सायडीन 2 इंजर्ड आसले ते गोशाळेंत गाडी येवन तितून आमी घातले आनी शिफ्ट केले आनी हे जे न्हिदले आहा ते आमी म्युनिसिपालिटीन त्या गाडयेंत थंय शिफ्ट केले ते आमकां कितें खबर ना आमी ते पळोवंक ना कशें कितें आसलें लोक म्हणटा की ते चलत येताले आमचो एक स्टाफ आसलो तेजस म्हणून तो सांगतालो चलत येताले। स्नेहा सुटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।